मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हांव बरें आसा. सकाळ जाली, उठले, ब्रश केले, आता वयता. पयली जस्ट उठले, एक गरम उदक पिले. आता खाता ड्रायफ्रुट्स, ते रातचे हांव सोक करून दवरता. ओके. आनी रितीव हांगा न्हिदला. रितीव उठना न्हू रे? न्हिदला, उठोंक ना. उठ म्हटल्यार उठना. ओके. सो शिव सकाळी बेगिना गेला आयज इव्हेंटाक. चाय बी काय पिवंक ना, भायर पिता हांव पालो. सो हांव पिता च्या. च्या म्हणजे पयलीं हांव ड्रायफ्रुट्स खाता. रातचे सोक करून दवरले न्ही. पळय बादाम घालता चड हांव सोक करपाक, पण जस्ट चारूच घेता हांव. आनी वॉलनट जस्ट एकूच, म्हाका ते चड आवडना. जस्ट खाता म्हणून खाता. ओके. सो चला ब्रेकफास्ट करता. आयज आसा ब्रेकफास्टाक ब्रेड आनी ऑमलेट. सो आयज ब्रेकफास्टाक ब्रेड आनी ऑमलेट दाखयता. सो तुमकां सांगलें न्ही हांवें, म्हाका न्ही ब्रेडाच्या वयर अशें घातल्यार न्ही खूब आवडटा. हें पळयात. सो रेहानान 2 पॅकेट ते हाडलेले न्ही ब्रेड, थोडे आसलेले, म्हणजे डेट आतां एक्सपायर जावंक ना, बरें आहा. ओके. आनी म्हटलें आयज ब्रेड ऑमलेट कर. रितीव खावचो ना, रितीव खबर ना तो ऑमलेट खातलो काय ना, तो मोडी तो जाल्यार बेश्टें ताका जाम लावन दिता. ओके. सो चला, आयज शिव ना न्ही, नुस्तें हाडपाक बी कोण ना. आयज हांवें नुस्तें ऑर्डर केलां. जे पयलीं हांव तेडे ऑर्डर करतालें, खूब तेंपान तेडे ऑर्डर केलां आयज हांवें. जाल्यार आमी हाडटालीं वचून पणजी वचून. सो आयज तेडे नुस्तें ऑर्डर केलां. येतलो मागीर तो, मागीर दाखयता तुमकां. आनी ते आयज तुमकां ही रेसिपी शेअर करता. ओके. सो चला, हांव ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके. चला. तो जस्ट जालें म्हाजें ब्रेकफास्ट. आतां बसलें मातशें. रिती उठलो, तो पळय ब्रश करता. पॅन्ट काडून. ओके. सो आफ्टर 3 days न्ही हांव व्लॉग करता. तो लास्ट व्लॉग तुमकां घातलेले हांवें, ते म्हाका दुखता म्हणून. तो आतां मातशें कमी आसा. कमी म्हणजे आयफोन लास्ट तो व्लॉग केल्लोच हांवें. मागीर दुखता म्हणून हांवें 3 दीस काय अशें व्लॉग करूं ना. मेडिसीन तेच डॉक्टरान दिलेले 2 टायपचे टॅबलेट दिलेले, तेच खावन न्ही पेन आतां कांयच ना. म्हणजे काय अशें दुखना, दाबल्यार दुखना, चलतानाय दुखना, कांय ना. बरें आहा. उदीक मात हांवें खूब पिलें, आजुनूय पिता हांव. ओके. सो काल म्हाका मातशें बरें दिसलें काल. म्हटलें आसूं, म्हटलें एक दीस व्लॉग करनार, काय जायना. म्हटलें आयच्यान स्टार्ट करया म्हटलें. तर जिवाक बरें दिसता. सो आतां वचूंक जाय डॉक्टरा कडेन. डॉक्टरान सांगलेलें न्ही मेडिसीन सोंपले. इफ कमी जायना, इफ कमी सुद्दां जालें जाल्यार यो म्हटलां परत. कित्याक नेक्स्ट अपॉयंटमेंट घेवंक जाय न्ही, केन्नाय वचपाक. फाल्यां वयतलें, नाल्यार फाल्यां नाल्यार परवा वयतलें हांव. ओके. सो नेक्स्ट अपॉयंटमेंट घेवंक जाय न्ही केन्नाय चॅकअपाक. सो ताका लागून पयर हांव तेन्ना गेल्लें पळय डॉक्टरा कडेन. डॉक्टरान कांय म्हाका डेट बरोवन दिवंक ना. तो म्हणपालो पयलीं हें कमी जावं न्ही, यो म्हणपालो. सो आनी तुमी खूब लोकांनी बरोबर म्हाका ब्लेसिंग दिले. सो ताका लागून म्हाका दिसता जालें बरें बेगिनाच. ओके. सो कंप्लिटली अशें रेस्ट घेतलें हांवें. ओके. दुखतालें पण तरी पूण हांव मातशें घरानूच मातशें वॉकिंग बिकींग करतालें हांव. अशें कंटिन्यूस अशें न्हिदून रावंक ना हांव, कळ्ळें न्ही. सो जालें बरें भशेन उदीक पितालें. ओके. बरें जालें. टेंडर कोकोनट खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्लें की टेंडर कोकोनट उदक चड पी. अशें हांव पितालेंच, पण ते म्हणजे हे थोडे 3-4 दिसांनी हांव खूब पितालें. सो जालें बरें, टेंशन ना आतां. काय आतां पेन बीन कांय ना. मुवमेंट बेबीचें मुवमेंटूय म्हाका जाता बरें, तशें कांय बरें, सगळें बरें आसा. ओके. तुमकां सगळ्यांक हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा. तुमी एक फॅमिलीक म्हाका मेळ्ळा न्ही, खरेंच आं. कितें जालें न्ही, तुमी देवा कडेन प्रे करतात आनी तेच देवाचे हितून न्ही हांव बरें जाता अशें म्हाका दिसता, कळ्ळें न्ही. सो चिंतलेलें की हांव जावचें ना अशें बरें, कित्याक इतलें म्हाका दुखतालें. म्हणजे अशें भिलेलें हांव कमी जातलें काय ना. सो ते मेडिसिनान जालें बरें कमी. ओके. चल, तूं कितें दिवं? च्या दिलेलें. ब्रेड आं च्या बरोवन खाता? ऑमलेट नाका? हेका अशेंच ऑमलेट नाका, काय नाका, जॅम नाका, काय नाका. आता बटर घाली कोण करता? तू च्या बरोवन खा. ब्रेड जॅम बटर च्या बरोवन खाता. चल पॅन्ट घालून ना, चड्डी घालून बसला. तोंड उलो, तोंड पुस मरे. चड्डी घालून भोंवता. ताका ते पॅन्ट जिन्स पॅन्ट बी घालून बसता घरांत न्ही, ताका जायना. म्हणजे ताका अनकम्फर्टेबल जाता. मला ते न्हिदताना ताका म्हटलें पॅन्ट काडून न्हीद, जिन्स पॅन्ट घालून न्हिदनाका. आनी आतां गरमी स्टार्ट जाला परत, अशें थंडी बिंडी ना आतां. सो ताका लागून. ओके. सो इतलें तुमकां सांगूंक सोदता. सगळें बरें आसा आतां, टेंशन ना.
बॅक टू व्लॉग म्हणटा पळय तशें बॅक टू वर्क ओके. सो अजून नुस्तें येवंक ना, पळोवया केन्ना येता तो. मागीर जालें म्हाजें ब्रेकफास्ट बी सगळें. आतां बारीक बारीक मग घरचीं कामां उरला, झाडू मारपाचें, पुसपाचें. ओके मागीर तुमकां मेळटा मागीर. ओके नुस्तें येतलें न्ही मागीर. सो आयज कल्ली ऑर्डर केला, कल्लीचें हुमण करतलें आनी कांय ना. कुल्ले ना आयडे, म्हाका जाय आसलेले सोंदाळे नाजाल्यार वेल्ल्यो, तेजे आयज हुमण करपाक. सो आयज वेल्ल्यो ना तेजे कडेन पापडे सॉरी सोंदाळे बीन कांयच ना. सो कल्ली मातशें बरें जिवाक. सो कल्ली रित्वी खावचो ना, लाय रे कल्ली रित्वी खावचो ना. शिव पळोवया येयलो जेवपाक. आनी आयज आमकां 2 कडेन हें आसा, हळदी कुंकू आसा. वयतलें हांव पळोवया कशें. शिव इवेंट आहा तो कितलो येतलो खबर ना. इफ तो बेगिना बी येयलो जाल्यार वयतलें हांव हळदी कुंकुमाक, जस्ट लागींच आहा. आनी एक बड्डे आसा जस्ट आमच्या कॉलनीन, आमचे नेबर आमचे नेबर 10th बड्डे आहा. सकयल आमच्या सकयल एक हॉल आहा, थंय हॉलान करता. सो पळोवया कशें कितें जाता तें, कांय आयडिया ना. हळदी हो पळय म्हाका हळदी कुंकुमा वचूं बड्डे वचूं, बट हांव हळदी कुंकुमा बेगिना वयतलें. पळोवया शिव कितल्यां येता तो, त्या प्रमाणे वचून येता. 2 जाणां आपयला हळदी कुंकुमा, सो ना म्हणप तें बरें जायना न्ही. सो ताका लागून वयतलें हांव. पळोवया कितल्यां येता तो शिव. ओके चला, घरची बारीक बारीक कामां आसा तें करून घेता. मागीर डायरेक्टली नुस्तें येयलें तेन्ना क्लीन करता आनी मागीर तुमकां आयज कल्लीचें हुमण शेअर करता. ओके चला. सो जस्ट शावर घेवन आयलें हांव, घरचीं कामां सगळें केलें, शावर घेतलें. शिव आयिल्लो, येवन गेलो. हांव आतां न्हांवपाक गेल्लें, टेंडर कोकोनट धरून गेलो. हेणें एक पिलें रे, हांव आतां पिना कित्याक आतां सामकें म्हाजें उदक पिवन तें टॅबलेट बी घेवन न्ही पोट सामकें पॅक जालां. सो हांव सांजचें पिता. सो जस्ट दिवन गेलो तो टेंडर कोकोनट. जेवपाक येना म्हणपा लागलो, आपूण भायरूच जेयता म्हणजे थंय इवेंट आहा पळय थंय ताका जेवण. ओके सो चला करया आमी करी. जस्ट नुस्तें तेणें हाडून दिलें, मागीर क्लीन केलें. ओके केलें मागीर न्हांवपाक गेल्लें हांव, न्हांवन येयलें. ओके तो मम्मी गेला न्हांवपाक. सो तुमकां दाखयता मम्मीन न्ही हांगासर सगळें ते मसाले बीन आहा पळय करी करपाक काडून दवरला, दाखयता तुमकां. ओके चला. सो हांगासर पळयात करी करपाक न्ही हांगा हाफ नाल्ल वोळ घेतला ग्रेट करून. ओके जस्ट थोडेशेंच करतले की फक्त आतां आमी खातले, हांव आनी मम्मीच. रितीव काय खावचो ना, रितीव काय दाळ आसा तो दाळेन जेयतलो, शिव काय ना आतां. ओके ताका मम्मी म्हटलें जस्ट थोडेशेंच कर म्हटलें. पळय हांगासर हाफ नाल्ल ग्रेट करून घेतला, हाफ कांदो चॉप म्हणजे लांबसर कट करून घेतला. हांगासर न्ही एक म्हाका दिसता एक 7-8 आसतले बेडगी मिरची आनी थोडेशें न्ही एक 4-5 हें घेतला असले मिरची. ओके आनी हाफ टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो आनी एक धाकटो चमचो घेतला रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स. आनी हांगासर घेतला 1/4 टीस्पून घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स आनी जस्ट थोडीशी मेथी घेतला रोस्टेड. ओके सो हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांव पेस्ट करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो म्हाका न्ही एक युट्यूब फॅमिलीन न्ही कमेंट केलेलें गीता आमोणकरान, ते दुबयच्यान ब्रेड हाडलेलें पळय रेनान, ते ब्रेडाचें नांव कितें तेजें न्ही याओमी म्हणून आसा पळय YAUMI याओमी आनी तें अशें आसता पॅकेट रेड कलर आनी हांगासर अशें आहा. ओके याओमी म्हणून याओमी टेस्ट लायफ इतलें उरलां सोंपलें बरें जाता खावपाक. सो याओमी खंय याओमी टेस्ट लायफ ब्रेड. ओके सो तुमी म्हणटली रेहान कित्याक परत आयला. एक्चुली रेहान गेल्लो डिसेंबरान जेन्ना येयल्लो पळय तो फॅमिली वांगडा, पण तेजी वायफ न्ही हांगा आसलेले आपल्या घरा हुबळी. सो 1 म्हयनो रावली ती. आतां ताका आपल्या म्हणजे रुबिना व्हरपाक तो येयला. ओके आनी संडे न्ही तेजे चेड्याचे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन आसलेलें हुबळी, आमकांय आपयलेलें पण म्हाका हें पोटान दुखे लागून आनी शिवू बिजी आसलो सो आमी वचोंक ना हुबळी. खूब रिक्वेस्ट केलें तेणें यो म्हणून तेजे बर्थडे आसा जायजाचो बर्थडे आसा February 1st. सो ते आतां हुबळी आहा न्ही पेरंट्स बीन आहा न्ही सो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन तेणी केला ते दिसाक, ताका लागून आयलो तो. सो तो गेला हुबळी, आजून येवंक ना. आतां येतलो तो येतलो मागीर ते रुबिना म्हणपा लागलें आपल्या गोवन गरम मसाला ऑर्डर कर, ताका ऑर्डर केला हांवें. येतले आतां मंगळारा बीन येतले. सो ताका मसाला जाय म्हणपा लागलें, ते करता चण्याचो रोस बीन ते करता. सो ते येतले ताका घेवन येतले बायलेक, हांगा 1-2 दीस रावतलो आनी मागीर दुबय वयतले. सो ताका लागून तो आयिल्लो परत. ओके सो मसाला वाटले मम्मी म्हणपा लागलें आपूण वाडटा म्हणपा लागली मसाला. हें जाय रे चुरमुरे कोणाक आवडटा चुरमुरेचे लाडू जाय रे, प्लेट घेवन बस सगळें पडटा बी सकयल ते म्हाका खूब आवडटा. हांवें काल जस्ट शॉपार गेल्लें
दिसलें म्हाका घेवन येयलें हांव. ओके सो हें खाता. मसालो रेडी आसा. मी करया आमी कल्लीचें हुमण. ओके चला. सो हांगासर पळयात मसालो वांटून जाल्ले आसा आनी मिक्स जारान थोडेंशें उदक घातलां आनी हांगासर न्ही एक कांदो धाकटोसो कांदो न्ही चॉप करून घेतला आनी हांगा घेतला सोला. ओके आनी कर्लीक न्ही मीठ लावन दवरला. पळय सो थोडेशें फ्राय करतले. एक दोन ते पातळ अशें आसता पळय ते फ्राय करतली मम्मी घातली. हांव खावचें ना. हांव जस्ट हुमणांतले घातले. तुका कितें जाय रे? ऑमलेट जाय का अंडा बॉयल अंडा की ऑमलेट? हां ताका न्ही ऑमलेट कशें बेश्टें फुटपाचें आनी मीठ घालपाचें. कांदे बिंदे घातल्यार ताका आवडना आनी तो कल्ली बी ताका दिवपाचें कांटेचे ताका लागून. सो मम्मी थोडेशें फ्राय करता तिका आनी करी बरे ते पीस आसता पळय ते करी घातले. ओके सो करया आमी. सो तुमकां आई मेळटा. आईन टुवाल मारलो. हाय म्हण सगळें. हाय. आयज आसा आई स्टायल कल्लीचें हुमण. तो खोबरे तेलान करता. चल सो हांव घातला एक धाकटो चमचो खोबरें तेल. सो तेल तापलेलें आसा. आतां घालता कांदे. सो कांदे न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी एका फ्राय करून घेया. चड ब्रावन करनाकात. सो कांदो न्ही फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता मसाला. घाल उदक घालता थोडेशें आनी पातळ करून घ्या. जितलें तुमकां दाट जाय पातळ जाय त्या हिशोबान तुमी उदक ऍड करात. सो हें पळय उदक घातलां आनी हें परफेक्ट आहा न्ही गे. हय बरें ताका मिक्स करून घ्या. आतां हेका मीठ घालता. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी नुस्त्याक न्ही मीठ लावन दवरला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी आतां घालता सोला. घाल सोला घालता आनी एकाणी आतां हुमणाक न्ही बरेंशें खतखतो येवंक जाय. बरें खतखतो आयली की मागीर आमी नुस्तें घालया. सो म्हाका न्ही एक यूट्यूब फॅमिली म्हाका कमेंट केलेले की त्या आयदनान करनाका म्हणजे एल्युमिनियम आयदन कितें इंडियन आयदन कितें म्हणटा त्या एल्युमिनियमच्या आयदनान करनाका म्हणून. सो म्हाका यादूच ना तें सांगपा मम्मी. सो म्हणटा आतां आसूनी म्हटलें लास्ट करया. सो ते आयदन यूज करप ना. सो एक्चुअली ते आयदन आनी खूब ओल्ड ते न्ही गे. कळ्ळें ती म्हणपाली आयज लास्ट करया ते मागीर आयदन हें करया म्हटलें दुसरें मागीर यूज करया. ओके सो म्हाका सांगलेलें की तें यूज करनाका म्हणून एल्युमिनियम आयदन. ओके सो हें लास्ट हें. ओके सो हें पळयात हुमणाक न्ही बरें अशें खतखतो आयिल्लें आसा. बरें एका खतखतो हाड आतां. हें पळयात आतां घालें नुस्तें. जे मोटे मोटे पीस आहा पळय व्हडले आहा न्ही गे. जे मोटे मोटे पीस आहा पळय ते घालतले करीक आनी हे जे पातळ अशें आसता पळय ते फ्राय करतले. ओके आनी हेका न्ही मीठ लावन दवरलेलें. घाल. सो खतखतो हुमणाक न्ही बरेंशें पयलीं खतखतो हाडूंक जाय कित्याक मागीर न्ही जर ताका आमी कूक करूंक शकना नाल्यार नुस्तें न्ही सगळें पिसळटा मागीर. आतां जस्ट ताका न्ही एक 5 मिनटां अशें ताका कूक करपाचें मागीर तें ऑटोमॅटीक म्हणजे नुस्तें मागीर कूक जाता. ओके तो 5 मिनटांनी एका मातशें बरें बॉयल हाडून घेवया. सो हें पळयात 5 मिनटां जाल्लीं आसा. बरेंशें खतखतो येयला. हांगासर आई स्टायल कल्लीचें हुमण रेडी. हें पळयात चड ताका कूक करूंक जायना. बंगरू ओके जाल्लें आसा कल्लीचें हुमण आनी मसालो मम्मीन करून दवरला. हें पळयात मसालो लायला. आतां कांय ना जेयता आमी. जेवून तेजें मातशें स्टडीज घेता. तूं म्हणटलें एग्जाम सोंपला आतां आनी परत स्टडी दिला भरपूर फायनल एग्जामाचे भरपूर दिला. तो मातशें इल्लें करून दवरलें बरें पडटा न्ही मागीर प्रेशर पडटा वांगडा सगळें करपाक. तो आतां बसला तो टीव्ही पळयता यूट्यूब. आतां बसुनी म्हटलें जेयता स्टडीज घेता मागीर डायरेक्ट तुमकां हांव सांजचें मेळटा. सो हळदी कुंकवाक वयतले आनी एक बड्डे आहा ते बारीक ते न्ही बारीकशें हांव विडियो क्लिप घेता आनी तुमकां शेअर करता. ओके चला. सो आमी न्ही हांगा रेडी जाल्ले आसा आनी शिव येयलो तो पळय लेट जालो. हांव फोन करता केन्ना येता. सो पयलीं आमी वयतली तोड्डा पयलीं हांव ट्युशन घेतालें न्ही. तो म्हाजो एक स्टुडंट आहा. सो तेंगेर वयतली पयलीं मागीर आमी वयतली आनी एकल्या घरा जे न्ही हांव गाडी शिकतालें पळय कार लर्न करतालें पळय ती तिंगेर. हय ती म्हणजे नेबर पयलीं पासून वळखता. आतांच न्ही ती म्हाका पयलीं पासून वळखता. सो तेंगेर वयतली आनी थंय दोनी भुरगीं न्ही म्हळ्यार ट्युशना येतालीं. ओके सो पयलीं आमी तोड्डा वयतली मागीर ती खंय तें तिणें लोकेशन धाडलां. हांव तेंगेर फर्स्ट टायम वयता सुकूर तेवटेन. ओके मागीर येवन मागीर बड्डे वयतली आनी हे ड्रेस घालून बड्डे वयतलें हांव चेंज करचें. ओके चला. इलो हांवें म्हटलें रेडी जा म्हटलें. पप्पा बरो न्ही.
डॉगी मरे सो ही माझी ड्रायव्हिंग टीचर ड्रायव्हिंग कशी पाहू ना त्यांच्यानी न्यू घेतला तो तेही झाले पप्पा आणि हळदी कुंकू झाले ताका लागून खूप त्रास मम्मी येयली ती मोबाईल मम्मी घेऊन यो मम्मी मेसेज घातला तुम्ही काय नाही आम्ही पहिली काय तुझ्याच पावली आम्ही हळदी कुंकूसून घरा पावली ऋतू गेलो बर्थडे आम्ही इल्ली गिफ्ट घेवपाक गिफ्ट घरा आसलेले शिव म्हणटा आपण आयज कामातून येयला आपल्याक सुशेग ना खंय हळदी कुंकू वच हांगा वच थंय वच कितें करतले गाडी चलोवंक कळना आनी आपेला तेन्ना वचूंकूच जाय हय का न्ही बाबा तो पळय बर्थडे गर्ल मिश्का Now you got to choose one action, any action. As I wait 1 second, I told you best friend, I told you hello friend, and चालले आसा बर्थडे सेलिब्रेशन ओके आता जेयली घरा वयता तो म्हटल्यार व्लॉग न्ही हांगाच एंड करया घरा न्ही वाज येता न्ही पळोवपाक तुमकांय तो म्हटल्यार हांगाच व्लॉग एंड करया तो व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे नेक्स्ट आमचो बाय आय लव यू फ्रेंड प्लीज यू कमेंट टू सबस्क्राइब टू माय रंगोळ बेसोल चला बाय बाय सो 2-3 दीस हांवें व्लॉग घालून आसलेले सो 2 बर्थडे आसलेले तांकां विश करता तो फर्स्ट आसा बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे सुष्मिता नाईक विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे सुष्मिता नाईक आनी नेक्स्ट आसा विलेन्सी फर्नांडीस बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे विलेन्सी फर्नांडीस सो आयज आसा एक बर्थडे तो नाव आसा आयुष विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आयुष हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग टू यू मे गॉड मेक ऑल विशेस कम हैप्पी बर्थडे चला बाय हाय